आमची संगी तू आसा सुख दुःखांत तू संगी आसा जेसू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय आमचे संगी तू आसा सुख दुःखांत तू संगी आसा जेसू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय बेंबीरान तें आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं भरताय जेसू बेंबीरान आमकां दोस्ताना बेंबीरान तें आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं भरताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना सैत आमकां सोड दिताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना सैत आमकां सोड दिताय जेसू आमची संगी तू आसा सुख दुःखांत तू संगी आसा जेसू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय मोगाचनो कंत बेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष खालसांत जेसू भरता हेरां आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमकां दुखची उतरां उसारतना आमच्या खालसाक ती उतरां तोपतना हेरांक बोगसूंक सोमी कृपा दिता आमचे संगीत रावता आमकां आदार दिता आमकां सांगात दिता आमकां बोल दिता तसो जेसू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा ताचे हजरपण आमी बगता आसतना त्या सोम्याक आमी सांगया आमचे सांगात तूं आसाय आमच्या सुखा दुखांत तूं आसाय तुजो सांगात आमकां दिताय बेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेसू बेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपतना बोगसूंक कृपा तूं दिताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपतना बोगसूंक कृपा तूं दिताय जेसू आमची संगी तूं आसा सुख दुःखांत तूं संगी आसा जेसू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय एक सुरपणान आमी आसतना जेसू तसो मोगाचो सांगात आमकां दिता आमचे जिवीत ह्या संवसारांत तो चलोवन व्हरता ससनाचें जिवीत तो आमकां दिता आमचे सांगात आसून हर एक दीस हर एक घडी आमचे जिवीत तो चलोवन व्हरता तसो सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे सांगात आसा आमचे खातीर जीव दिल्लो आमचे खातीर रगत वरायिल्लो आमकां दिसपट्टे सांगात दिवन पोसचो तसो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा त्या जेजूचे हजारपण आमी बगया त्या जेजूक आमी नामान करया आराधन करया ताचे संगी आमी रावया एक सुरपणान आमी आसतना
मोगा सांगा तू दिताय जेसू एक सुरपणात आम्ही असताना मोगा सांगा तू दिताय जेसू मरणातडी कामी पावताना ससांग जीवित लाभय थाय जेसू मरणातडी कामी पावताना ससांग जीवित लाभय थाय जेसू आमचे संगी तू आसा सुखा दुखा तू संगी आसा जेसू देव तुझी ससा आका देव तुझी ससा Alleluia 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 पवित्र सक्रमेंतान तू करोसो हजार असाय तुझे हजारपण आम्ही ओळखून घेता सोमिया आमचे संगीत वासाय आमचे संगीत संसाराच्या अखेर पर्यंत रावता तुवें बसयले त्या तुझ्या उतराक फळो दिवन म्हणल्यावरी तू आमचे सांगता हरी एका घडये हरी एका दिसा आसाय आमच्या सुखा दुखांत आमच्या कष्टान वरांनी आमच्या बगलेक तू आसाय सोमिया आम्ही तुका आराधन करता आम्ही तुका नमान करता आम्ही तुझी स्तुती गायता आमकांच तुझ्या पांयां आम्ही समर्पण करता सोमिया जेसू तुझे आजारपण आम्ही वळखताना तुझे कडेन आम्ही परता ह्या आराधना वेळार आमचे संगी राव सोमिया आमचे संगी राव तुजो सांगात दी तुझ्या मोगान आमचे काल जमाना बर सोमिया तुझ्या काकोलतीन आमचे काल जमाना बर आम्ही एकामेका बगसोंक एकामेका ते मोगान जियोंक एकामेका ते तुझी काकोलत दाखोवंक आमकां कृपा दी जेसू आमचे संगत राव जेसू आमचे संगी राव जेसू सोमिया जेसू या घडये या आराधनांत वांटेली जावच्या हरी एका भावनाक हांगासर हजर आसल्या विविध माध्यम मरीपादार आसच्या हरी एका भावनाक तुझ्या पांयां समर्पण करता तुझी दाय दाखय तुझी काकोलत वाळय तुजो मोग तांकां दाखय तांचे जिवीत तुझ्या मोगान कापून बोर सोमिया तांचे सांगता हरी एकल्या सांगता तू राव सोमिया तुझ्या हजारपण बघून तांकां दी सोमिया आणि तू सदांच तांचे सांगता आसाय म्हणले ते बघून जीव तांकां आदार दी सोमिया सांगात दी सोमिया सोमिया तुका जावं नमान तुका जावं आराधन महिमा स्तुती भोगलाप आता आणि सदा सर्वदा आमेन जेसू देव तुझी ससा आमका देव तुझी ससा Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Somista mi boscia magaceno. एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी दांबिया आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया बहु अपूर्वाचें गीत आमी गायलें सोमियाक आमी म्हळें आमचे संगी तूं आसाय आमच्या सुखा दुखांत तूं आसाय आमच्या कश्टा अनवरांनी तूं आसाय आमच्या पिडेशिलेनी तूं आसाय म्हूण आमी सांगलें वय मोगाच्या बाबा आनी भयणी खरेपणी वो जेसू आमचे संगी आसा हरी एका घडये आसा आनी प्रत्येक जावन या घडये आमचे संगी तो आसा या बहु पवित्र साक्रामेंता मारी पात आमचे संगी तो आसा आमचे हरी एकल्या लागीं आमचे नांव कान म्हणल्या बरी या घडये तो जेसू उलयता मोगाच्या बाबा आनी भयणी ते जेसूक आमी कान दिवया ताच्या ताळ्याक आमी कान दिवया ते जेसूक आमी आयकोवया
आमचे जिवीत ताका आमी समर्पण करुया. ताचे पांयांतळ आमचे जिवीत आमी समर्पण करुया. आमचे सुख दूख ताचे कडेन उलोवया, सांगया. आमचे एक स्वरूपान ताका आमी सांगया. आमचे कश्ट ताका सांगया. आमच्या जिवितान बघचे आटे विटे आमी ताका सांगया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, सबारपोटी हांव एकसुरो, म्हजे सांगाता कोणूच ना, म्हजी म्हणली कोणी ना. म्हज्या कश्टा वेळार म्हाका सकड्यांनी सांडला. म्हजो जेसूय म्हाका सांगात दिना, म्हजे सांगाता ना म्हण बोगला जावंक बरो. पूण मोगाच्या भावा भयणी, जेसू म्हणटा हांव आसा, हांव आसा. हर एका घडये हांव तुजे सांगाता आसा म्हणटा. आनी तसो जेजू ह्या घडये आमचे संगी उलयता. एक घडी ताचे कडेन आमी उलोवया. ते जेजूक एक घडी आमी आयकोवया. आमकांत ताच्या पांयांतळा एक घडी भर आमी समर्पण करुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगचनो थोडे दिसा आदी एक व्यक्ती म्हजे लागीं उलोवंक आयिल्लो आनी उलयतना रडलो एक दादलो. आनी ताचे कश्ट दूख आटाविटे तो वांटून घेवंक लागलो. ताका दोग जण पूत आसात, पर गांवांत आसात. पूण एक फोन करिनात, बापाय लागीं एक उलयनात. गांवांत पतीन आसा, पतीनी रागार जाता, ताचे कडेन उलयना. आनी सबारपोटी एक सूर पावन आनी खर्चाक कोणी दिना. दूख बेजाराय मस्त संगती वांटून घेतलो. पूण एक परतून आनी परतून म्हणालो, फादर म्हाका कोणीय सांडला जावंक बरो, कोणी म्हजे लागीं उलयना जावंक बरो, पूण म्हजो जेजू म्हजे सांगाता आसा, म्हजो सोमी म्हजे सांगाता आसा. म्हाका तितलेंत बरो, म्हजें धैर्य, म्हजें बोळ तो फादर, तितलें बरो म्हाका दुसरें कितेंय नाका म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगचनो मातेवाचो वांचेल अध्याय 14 वाक्य 22 तावन आमी वाचलें जाल्यार जेजू उदकाचेर चलोन येता. ताचे शिसांक ताणें धाडिल्लें आनी ते दोनीचेर मुखार पावुल्ले. आनी जेजू वरेविंगड सुवातेचेर मागणें करनासलो. मागणें जाल्या उपरांत उदकाचेर चलोन आपणाच्या शिसासशी तो येता. आनी आपणाच्या शिसासशी येताना शिसांनी जेजूक पळोवच्या बदलाक जेजू थंय मेल्ल्याक, जिवनातल्याक पळयलें आनी ते भियेले, खावजेले. मेल्ले आपणाच्या सांगाता आयले म्हणलें ते भियेले. पूण त्या घडये जेजू म्हणटा, धैर्य घेया, हांव तो भिये नाकात. धैर्य घेया, हांव तो भिये नाकात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमचे संगी आसो जेजू हर एका दिसा, हर एका घडये आमकां ताणें म्हणचें तेंच, हांव तो भिये नाकात. धैर्य घेया, हांव तो भिये नाकात. परतून आनी परतून जेजून आमकां म्हणची उतरां तीच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून त्या जेजूचेर आमी पातये जाय, जेजूचेर आमी विश्वास दवरूं जाय. आमचें बोळ, आमची सगत वतू जेजू मोगाचेनो. हाच्या भायर दुसरो देव आमकां ना. इसाया प्रवादी अध्याय 12 वाक्य 2 अशें म्हणटा, वय देव म्हजें तारान, हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदींच भियोवचो ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन, तो जाला म्हजें तारान. एक घडी उतरां म्हजें सांगात म्हणा मोगाचें न्हू. वय देव म्हजें तारान, वय देव म्हजें तारान, हांव ताचेर विश्वास दवरतां हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदींच भियोवचो ना. आनी केदींच भियोवचो ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोळ, सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन, आनी म्हजें गायन, तो जाला म्हजें तारान. म्हजें तारान. मोगाचेनो परत हेवटी जेजूच्या त्या उतरांचेर धैर्य घेया,
या हांव तो भिये नाकात ह्या उतरांचेर पातयेवन आमी एक सोरीनी आमच्या कश्टा वेळा दुखा वेळा पिडेशिऱ्या वेळा कश्टारा वेळा आनवारा वेळार आमी एक सोरीनी आमचे संगी आमचो सोमी आसा आमचे खातीर जीव दिल्लो आमचे खातीर मेल्लो सोमी आमचे सांगात आसा आमचे खातीर जिवांत उठलेलो सोमी आमचे सांगात आसा म्हणलें आमी ते पातयेनी दवरया आनी हो खरो देव जिवो देव म्हणलें आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू आनी परत एवटी ह्या सोमयाचेर पातयेनी दवरून विश्वास दवरून ही उतरां आमी सांगाता म्हणया वय देव म्हजें तारान वय देव म्हजें तारण हांव ताचेर विश्वास दवरतां हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदींच भियोंचो ना केदींच भियोंचो ना कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोळ सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन आनी म्हजें गायन तो जाला म्हजें तारान म्हजें तारण म्हजें तारान म्हजें तारण मोगाचें किर्तन 13 वाक्य 6 तावन आमी वाचलें जाल्यार परतून आनी परतून आमकां आयकूंक मेळचीं उतरां कित्याक ताचो मोग ससनाक बालता ह्या देवाचो मोग ससनाक बालता तें किर्तन हर एका संगती खातीर ताका अर्गां दितना आनी ती उतरां परतून आनी परतून म्हूण येतात कित्याक ताचो मोग ससनाक बालता हो विश्वासी देव ताचो मोग म्हजे थंय तुजे थंय निरंतर मोगाचें न्हू त्या देखून ह्या देवाक ह्या सोमयाक आमी आराधन करया नमन करया स्तुती करया आनी गावया गीत आराधना तंदे पान नंबर 30 उबे रावया आमी समेस्तां ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ सर्गींत हांव देवल्लो तो जेजू जिविताचो उंडो ते जेजूक आमी स्तुती गायतना आराधन करतना नमन करतना म्हजें आनी तुजें जिवीत बेसावांनी भरता संतोष बरी जाता मोगाचें न्हू त्या देखून ह्या सोमयाक ह्या त्रिएका देवाक आमी आराधन करया स्तुती करया नमन करया मोगाचें न्हू ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳ
ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ आमचे पूर्वज मान्य केले पण ते मोरान पावले मोगाचे न्हू पूण ह्या सोमयान आपणाक ते मोड आमकां दिला आमचे खातीर ताका बेजार केला ह्या जेजूक आमी कोण करता तांकां हरी एकल्याकी जिवीत आसा ताच्या हरी एकल्या ते तेजें जिवीत वालता ह्या जिवीत दिवच्या उंड्याक जेजूक आमी आराधन करया नमन करया स्तुती करया मोगाचे न्हू పూర్వజరు ఉన్నరు మన్నా ಸಾವವರಮಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ పూర్వజరు ఉన్నరు మన్నా ಸಾವವರಮಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹವುಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹವುಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ತ್ರಯೇಕ ದೇವನೇ Alleluia 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 ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಪಿತನೇ ಸುತನೇ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ವಂದನೆ ಯೇಸು ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 हर गांव जिसु गुलाब का जिसु Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बशी आम्ही मगाच्यानो आमचो देव आमचे संगत आसा संवसाराच्या आखेर पर्यंत आमचे संगत आसा म्हणलो देव आपणाचें जिवीत सगळें आमचे खातीर वारयता आमचे खातीर खाली करता आनी निमाणे त्या कुर्साक वेंग मारता आनी कुर्साक थावन आपणाचें जिवीत आमचे खातीर वारयता मोगाच्यानो नालिसायेचो कुरीस पवित्र करता भाग्यवंत करता आनी त्या मरीपात तो कुरीस जैत असो कुरीस जावंक पावता मोगाच्यानो कुर्साच्या जैताचें फेस्त आमी संभ्रमता कुर्साच्या जैताचें फेस्त आज आमकां संकेत कुरीस जैत असो आनी जो कोण कुर्साचेर नदर घालता
थंय तावन वालता जिवीत, थंय तावन वालता बरेपण मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून तें अपूर्वेचें गीत आमी म्हणचें, कुर्सा सावळेंत रावो तरी थंय तर आमकां मेळटा विशेव. मोगल भावन आनी भयणी, कित्याक त्या कुर्साचेर आपणाचो जीव आमचे खातीर वारयला, ताजें जिवीत आमचे खातीर बेसा केला आनी त्या मारीपात आमकां हर एकल्याक जिवीत जोन दिला. आनी त्या देखून आज त्या कुर्साचेर नदर घालतल्यांक, त्या कुर्साच्या मुळांत रावतल्यांक बाचावी सुडका सोडवून समाधान, शांती, बरेपण वालता मोगाचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. सांत पौलान कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 18 अशें म्हणटा, नासाक व्हरतल्या वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशे म्हूण दिसता, पूण बाचावेक व्हरतल्या वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाच्या समर्थेची रुजवात. त्या देखून थोडे बरोवपी म्हणटात, जेजू कुर्सार मेलो म्हणटाना आमी जेजू तो अस्कत जालो आनी त्या देखून ताणें कुर्साक वेंग मारली, कुर्सार मेलो न्ही, पूण देवाची सकत, देवाची महिमा, देवाची पदवी त्या कुर्सार परस जडली. आनी त्या देखून आमकां बावर्त्यांक बाचेवाच्या वाटेन जेजून त्या कुर्साच्या मोरणा मारीपात सासणीक जिवी जोन दिला, बाचावी जोन दिला. आनी जी कोण त्या बाचावेच्या वाटेन चलतात, समगातात, तांकां कुरीस जैताचो संकेत मोगाचें न्हू. कुरीस संकेत जैताचो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तेलुगून कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्रत अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 3, 20 आनी 4 म्हणटा, पूण आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ता पर घडटा, जो देवांक तो एक आडकळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण, तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जो देवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तच्या देवाची सकत आनी देवाची जानवाय म्हणटा. कुरीस देवाची सकत आनी देवाची जानवाय. तो क्रिस्त आमकां देवाची सकत आनी देवाची जानवाय मोगाचें न्हू. आमकां ताच्या कुर्साच्या मोरणा मारीपात सुडका सोडवून ताणें दिल्या, बरेपण दिलां मोगाचें न्हू. बरेपण केलां ताणें. तो आयिल्लो तो त्या खातीर, ताजे मिसांव एक सेवक जावन त्या खातीर, आनी त्या देखून ताचो जीव ताणें अर्पिला. इसाया प्रवादी अध्याय 42 वाक्य 7 म्हणटा, कुरड्यांचे दोळे उगडूं, कैद्यांक बंधनेंतली सुडका दिवं, अंधकारांत बसलेल्यांक काळके कणींतले भायर हाडूं. हांव तुका नेमून दवरला, हांवें तुका नेमून दवरला, हांव सर्वेस्पर हेंच तुजें नांव. त्या देखून देवान ताका धाडिल्लो उद्देश सुडका सोडवून दिवच्याक, आनी संपूर्ण सुडका सोडवून त्या कुर्सात तावन सोमियान जोन दिली. आनी कुरीस त्या देखून आमकां पवित्र, कुरीस भाग्यवन मोगाचें न्हू. पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 24 म्हणटा, आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सायलेले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां वावयलीं. त्या देखून त्या कुर्सार तावन आमची सर्वांची पातकां ताणें वावयलीं. पातकांतली आमकां धुवन नितळ केली, एक नवें जिवीत ताणें जोन दिलां मोगाचें न्हू. त्या देखून ही उतरां एक घडी आमी सांगाता म्हणया. आमी पातकाक मरून, आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर, पवित्रपणान जियोवचे खातीर कुर्सायल्ले आपले कुडींत, कुर्सायल्ले आपले कुडींत ताणें आमची ताणें आमची पातकां ववयलीं. पातकां ववयलीं. आमी पातकाक मरून आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर, पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सायल्ले आपले कुडींत, कुर्सायल्ले आपल्या कुडीक ताणें आमची ताणें आमची पातकां ववयलीं, पातकां ववयलीं. पातकां ववयलीं. त्या देखून मोगाचें न्हू. कुरीस संकेत देवाच्या सक्तेचो, देवाच्या पदवेचो, देवाच्या अगणित जनवायचो. आनी त्या देखून जेजू तो पदवेदार, जेजू तो काकुलदार, जेजू तो दयाळ, जेजू तो महिमेवंत, जेजू तो पदवेन भरलेलो. कित्याक थंय तावन वालता सकत पदवी. त्या देखून मोगाचें न्हू. आज आमी त्या कुर्साचो पाटलाव करतना जेजूची सकत, जेजूची पदवी, जेजूची महिमा आमच्या जिवितांत परगट जाता. त्या देखून तूं जेजून म्हणलें, जो कोण म्हजो पाटलाव करून कुर्शी व्हरता
आपणाचे कुरीस घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. त्या देखून जेजून ताचो कुरीस घेवन तो चल्लो त्या कुर्सा मरिपात आमकां सोडका सोडवून बाचावी दिल्या जाल्यार आमकांय आमचे कुरीस वावयलेल्या बरवे मात्र आमकां सोडका सोडवून म्हणून जेजून आमकां दाखयलां शिकयलां. तर जेजूची पदवी, जेजूची महिमा, जेजूची सकत आमच्या जिवितांत परजळून दी म्हणून आमी मागोवन गावया गीत जेजू पदवेदार पान नंबर 47. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारात सदा सर्वथा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारात सदा सर्वथा. दर्यो गाजोता सूर्यो लासता तारा लारणी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्यो लासता तारा लारणी ताची महिमा. Alleluia, 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 Alleluia. ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया. आणि ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया. जेजू खाकुलदार आमकां बक्षिता धैर्य आनी कृपा तो वदाक्षिता. पातकाच्या कोणांत बुडोवन आसलेल्या आत्म्यांक म्हज्या धुवन नितळ तो करता. त्या देखून ताणें कुर्साक वेग मारली, कुर्सात जावन रगत वारयलें म्हाका आनी तुका नितळ करच्याक, आमची पातकां धुवन काडच्याक. त्या सोमयाक नमान करया, आराधना करया. त्या सोमयाची पदवी महिमा आमच्या जिवितांत परगट जावन दी, परजळून दी म्हणून आमी मागया. जेजू खाकुलदार आमकां बक्षिता धैर्य आनी कृपा तो दक्षिता. जेजू खाकुलदार आमकां बक्षिता धैर्य आनी कृपा तो दक्षिता. पातकाच्या कोणा उडोवन आसलेल्या आत्म्याक म्हज्या धुवन नितळ तो करता. पातकाच्या कोणान उडोवन आसलेल्या आत्म्याक म्हज्या धुवन नितळ तो करता. Alleluia, 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 Alleluia. ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया. आणि ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया. आमच्या जिवितांत दंडलची मेटा भद्र कडपा वयर तो रावयता. नव्या जिविताक आमकां वन पावयता. त्या देखून त्या सोमयाची पदवी महिमा आमच्या जिवितांत हर एका घडये आनी प्रत्येक जण आमच्या जिवितांत लारा उठल्या वेळार, आमचे जिवीत दंडळलेल्या वेळार, आमचे जिवीत कश्टात जावना. सोमयाची सकत पदवी महिमा परगट जावन दी म्हणून आमकां त्या सोमयाक समर्पण करया, सोमयाची स्तुती करया आनी आमी गावया. म्हज्या जिवितान दंडळची मेटा भद्र कडपा वयर तो रावयता. म्हज्या जिवितान दंडळची मेटा भद्र कडपा वयर तो रावयता. नव्या जिवितान म्हज्या दोळ्यांत एक नवें गायन तो गावयता. नव्या जिवितान म्हज्या दोळ्यांत एक नवें गायन तो गावयता. Alleluia, 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 Alleluia. ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया. आणि ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया. ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगचनो त्या जेसून कुर्सार मरोन आमकां दिले वर्तें देणे सुडका सुडवून पूण आनी एक देणे त्या सोमियान त्या कुर्सार तावन देव दिल्लें जावन आसा जो हांव सोवांजेल अध्याय 19 वाक्य 20 आनी 7 उपरांत तो सिसाक म्हणालो ही तुजी आवय ते घडये थावन त्या सिसान तिका आपणाची करून घेतली जेजून आमकां दिल्लें आनी एक दिर्वें जावन आसा ताची आवय मोगाचें ताची आवय ह्या आवयन जेजू खातीर तिच्या जिवितांत भोगुल्ले ते आटाविटे भोगुल्ले ते कश्ट भोगुल्ले ते दूख ह्या दिसांनी आमी नियाळ करता मोगाचें आनी दुखी सायबिणेचे फेस्त आमी संभ्रमता मुर्यमायन तिच्या जिवितांत सगळे दूख भोगलें आटाविटे भोगलें मोगाचें आनी त्या देखून आमकां आमच्या कश्टा वेळार दुखा वेळार आमच्या बेजारा वेळार आमचे सांगाता आसची आनी एक व्हरती एक सखत जावन आसा मुरी माय मोगाचें कित्याक तिच्या जिवितांत हें सगळें तिणें भोगुल्लें आनी आमच्या जिविताच्या पयना वेळार सोमियान त्या कुर्सात थावन त्या आवयक आमकां दिलां आमकां सांगात दिवच्या खातीर कित्याक त्या कुर्साच्या मुळांत जेजूच्या कश्टा दुखान वांटेली जाल्ली तिच्या काळजांत आटविटे भोगुल्ले दूख भोगुल्ली ती आवय आमचें एक देणें जावन दिलां मोगाचें त्या देखून मुर्यमायच्यो 7 दुखी आमी नियाळ केल्यो पयली दूख जावन आसा सिमियांचो प्रवाद सिमियांव तो प्रवाद सांगतना त्या बाळका विशयान तिचें काळीज कुडकें जालें तिका समजोना काळजांत संगती तिणें जगोवन दवरल्यो दुसरी दूख इजिप्ताक त्या भुरग्याक घेवन धांवतना पलायन जाता आसतना तिणें भोगुल्ले आटाविटे तिसरी दूख भुरगो जेजू देवळांत भायर पडिल्ल्या वेळार तिणें भोगुल्ले ते आटाविटे चवथी दूख कुर्साच्या वाटे वेळार जेजू आनी मुरयेची भेट जाल्ल्या वेळार त्या जेजूक पुताक पळोवन ते रगत पळोवन ताचे आटेविटे पळोवन तिणें भोगलें दूख आटेविटे पांचवी दूख मुरी त्या कुर्सा मळार उबी रावन त्या जेजूक पळोवन ताणें भोगचे ते आटेविटे भोगून तिणें भोगलें दूख मोगाचें सवी दूख त्यात आवयच्या उस्क्यार पुताची निर्जीव कूड मेल्ली कूड दवरलेल्या वेळार तिका भोगुल्लें तें दूख आटेविटे आनी निमाणें तिचो एक मात्र पूत ताका निखेपितना फोंडांत दवरलेल्या वेळार तिणें एक आवय जावन उबें रावन भोगुल्लें तें आटेविटे मोगाचें त्या देखून हांवें म्हणचें आमच्या सांगाता जर तर तिणें आवयन हें सगळें भोगलां आनी त्या देखून त्या पुतान जेजून आमचे सांगात आसच्याक आवयक दिला मोगाचें आज ती आमचे सांगात आसा आमच्या जिविताच्या कश्टा वेळार ती आमचे सांगात आसा आमचे सांगाता ती रावता आमकां बरें करता आमचे खातीर विनाती करता मोगाचें त्या देखून कश्टा दुखा वेळार आमी दावा जायी जाल्ली आवय मुरी माय दिल्ली जेजून आमकां हर एकल्याक मोगाचें त्या आवयक आज आमी मान करता त्या आवयचो आज आमी उगडास करता त्या आवयक आमकांत आमी समर्पण करया आनी प्रत्येक जावन आज सक्कड आवयां खातीर आमी मागया मोगाचें विशेश जावन ह्या घडये सक्कड आवयां खातीर हांगासर आसलेल्या आवयां खातीर मागतना सक्कड आवयां खातीर आनी प्रत्येक जावन भुरग्यां खातीर कश्ट भोगचे दूख भोगच्या आटेविटे भोगचे त्या आवयां खातीर भुरगो जेजू देवळान भायर पडलो म्हज्या बापाच्या घरा आसा जंय म्हण तुमी नेनातल्यात गी मुरयेक एक समाधान जेजू बापाच्या घरा आसलो पूण आज आमची भुरगीं देवळांत आसच्या बदलाक जेजू सांगात आसच्या बदलाक मागण्यांत आसच्या बदलाक आज आमची भुरगीं ह्या संवसारी जिवितांत भायर पडल्यांत वाट चुकल्यांत जोंगरो मोबायलांक आयच्या संवसाराच्या आधुनीक वस्तूंक कुशलायक आनी कित्याक आज आमची भुरगीं भायर पडल्यांत कितल्यो आवय रडटात आटेविटे बगतात तांचे दूख वालता आज मोगाचें त्या सोमिया कडेन आमी मागया असल्या आवयांक ताणें आपोरच्यांक दुखांत कंगाल जाल्ल्या त्या आवयांक आपोरच्यांक तसल्यांक बुजोवन दिवच्या खातीर तिसो मुरी माय पुता लागीं मागून दी आनी पूत असल्या आवयांचेर नदर घालून दी असल्या आवयांचे दुखां बसून दी असल्या आवयांक सांगात दिवून दी असल्या आवयांचे वजें हाळू करून दी असल्या आवयांच्या भुरग्यांक ह्या सगळ्या वायटांतावन सुडका सोमी दिवून दी म्हणून आज मुरी माय
ह्या सक्कड आवयां खातीर भुरग्यां खातीर विनंती करतना आज आमी मोगाचे न्हू ह्या आराधना वेळार कित्याक ह्या आराधनांत विविध माध्यमां मारिपा जायतीं जाणां वांटेली जातात भाग घेतात आनी प्रत्येक जावन स्त्रियो कश्टांत आसलीं दुखांत आसलीं कांगाल जाल्लीं ह्या सक्कड आवयां खातीर ह्या खातीर आमी ह्या घडी आमी मागया ह्या सक्कड आवयांक सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया सोमी ह्या सक्कड आवयांचे दुखां पोसून दी तांचे ओझे हाळू करून दी तांचे कश्ट नीव रावन दी आनी प्रत्येक जावन तांच्या भुरग्यांक बरी भलायकी बरी मोत उस्वार दिवन सारक्या वाटेन चलोवंक ह्या वायट संगतेंक गुलाम जाल्लें भायर येवंक ती मुरी माई पुता लागीं मागून कृपा दिवन दी आनी पूत असल्यांक आपडून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया आनी गावया गीत देवा नी नोम्मे मुट्टिदरे साक आमी जेजू कडेन इतलें म्हणया तुवें आपडल्यार बरें ह्या घडी ह्या सक्कड दुखांत कश्टांत निराशेंत आसलेल्या ह्या वयांक तुवें आपडल्यार पुरो म्हणून सोमयाचेर आमी पातयेवया मोगाचे न्हू आमी दोळे धांपी आमचो भाव गायताना आमच्या मोतीक उडासा घेवच्या सक्कड आवयांक प्रत्येक जावन तुमचे कडेन कोणें मागोवंक सांगलां कश्टांत आसात दुखांत आसात भुरग्यां खातीर कांगाल जाल्यांत रडटात तसल्या आवयांक ह्या घडये सोमयाच्या पांयां तळ हाडया तसल्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचे न्हू विशेश जावन आमी मागया ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ कश्टांत आसल्या आवयांक सोमी आपडून दी पिडे शिडेंत आसल्या त्या आवयांक सोमी आपडून दी तांचे दूख पयस करून दी तांचे ओझे हाळू करून दी आमी मागया मोगाचे न्हू ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು ಯೇಸುವೇ सोमया आपड सोमया ह्या घडी सक्कड आवयांक आपड सोमया तांची दुखां तुज्या हातांत पूस सोमया तांचे ओझे हाळू कर तुजी कृपा तांकां दी तुजी भलायकी आवयांक सक्कडांक दी सोमया हर एक आवयाक आपड सोमया आवयांक आपड सोमया तांचे काळीज पळय सोमया तांच्या काळजांत सभा संगती तुज्या आवय पर्यंत आनी जगोवन दवरल्या सोमया ती काळजां आपड ती दुखेस्त काळजां आपड सोमया निराशे जाल्ली ती काळजां आपड सोमया गूण कर सोमया गूण कर सोमया ताका बरें कर सोमया ताचे ओझे हाळू कर सोमया तुजी दैवीक सकत तांच्या जिवितांत कुडीन ह्या घडये वाळय सोमया आपड सोमया टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस एनॉइंट देम लॉर्ड जीसस मागता सोमया सक्कड आवयांक खातीर मागता आपड सोमया भुरग्यां खातीर कश्टांत येल्या भुरग्यां खातीर रडटल्या भुरग्यां खातीर कांगाल जाल्ल्या त्या आवयांक आपड सोमया आपड तांचे दूख पळय सोमया भुरग्यां खातीर कश्ट घातलेल्या आवयांक पळय सोमया भुरग्यां खातीर मागतल्या त्या आवयांक पळय सोमया आपड सोमया तांकां आपड सोमया जिवितांत नाना पिडे शिडे गोळोक जावन कांगाल जाल्ल्या त्या आवयांक कुटुंबाचे ओझे वोवंक तांकां नासतना कांगाल जाल्ल्या त्या आवयांक कुटुंबांत अवचित जातल्याच्या मरणा वरवीं निराशे जाल्ल्या कांगाल जाल्ल्या त्या आवयांक वायट संगतीक गुलाम जाल्ल्या पळोवन निराशे जाल्ल्या त्या आवयांक आपणाच्या आवयक मान दिनातल्या त्या आवयांक दुखेस्त जाल्ल्या त्या आवयांक सोमया पळय सोमया आपड सोमया तुवें एक पटी आपडल्यार पुरो सोमया तांचे दूख थांबता तांचे ओझे हाळू जाता तांचे कुडींत संतोष बरेपण वालता सोमया आपड सोमया ह्या घडये सोमया आपड सोमया असल्या हर एक आवयांक आपड सोमया तुझ्या पांयां तळ आमच्या आवयांक आनी हर एक आवयांक तुझ्या पांयां तळ समर्पण करता सोमया हर एक आवयांक आमच्या आवयांक आनी हर एक आवयांक तो आपड सोमया टच देम लॉर्ड तांचे जिवितांत केल्ल्या त्या त्याग साक्रिफिसा खातीर तांकां आपड सोमया बरी भलायकी मोतीक समाधान संतोष मोतीक तांचे उस्वार दी सोमया तांचे सांगात राव सोमया तांचे सांगात राव तुज्या आवयक आमकां दिलाय तुज्या आवयक तांचे सांगात रावंक धाड सोमया तुज्या आवय मरिपा तांकां बसय आपड सोमया टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस एनॉइंट देम लॉर्ड जीसस तांचे दुखां दोळ्यांतली दुखां
पुसमिया बरेपण नाका दी समया बरेपण दी तांकां समया बरेपण दी समया थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस सकड हांव हें खातीर तुका अर्गां दिता तुका दिन वाचता तांकां राखल्याक सांबाळल्या खातीर तुका अर्गां दिता ह्या घडये तुवें तांचेर वतल्या आशिर्वादां तांचे पुसल्या दुखां खातीर सोमिया तुका आमी अर्गां दिता दिन वाचता सोमिया थैंक यू जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस वी एडोर यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू जीसस प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. सगळं आमी उबे रावया मगचन देवाचे उतार आमी आयकूंक वेता देवाचे उतार आमी नियाळ करूंक वेता देवाचे उतार आमचे बोळ आनी सकत देवाच्या उतरां मारिपात सुमयेची सकत परस चलता तर हें देवाचे उतार आयकूंक नियाळ करूंक तो सुपवीत आत्मो आमचे खालसा मना उक्ती करूं आमच्या मतीक उस्वाद दिवंक देवाचें उतार परगट करच्या मोडच्या ह्या आमच्या भावाक उस्वाड मेळोवन दी सुमयेची सकत ताच्या जिवी कुडीन वाळोवन दी ह्या घडये पवित्र आत्मो ताका अभिशेक करून दिवन ताचे खातीर आनी हें उतार स्विकार करतले आमकां हर एकल्याक सुमयेच्या पांयां तळ समर्पण करून आमी मागया पवित्र कृपे सगोरा आमचे तू देऊन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवो ये आमचेर तूं देवो ये सांगा म्हणया पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवो ये आमचेर तूं देवो ये जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 19वा अध्याय 25वे वाक्य तावन हेणे जेजूचे आवय ताच्या आवयची बहीण क्लेओफसाच्या पतीण मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या खुर्सा बगलेन उबी आशिल्ली आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें स्त्रिये पळय हो तुजो पोत उपरांत सिसाक तो म्हणालो ही तुजी आवय ते घडये तावन त्या सिसान तिका आपणा चिकन घेतली उपरांत जेजू घडोवंक आशिल्लें तें सकट घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो म्हाका थान लागल्या थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदान आशिल्लें तांणी एक दर्याळमें त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एका इस्सोपाच्या बोडयेक लावन ताच्या ओंटांक धरलें जेजून तो शिरको सक्तस मुळें संपदलें आनी तकली बगोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता ह्या दिसा म्हणजे 14 तारीखेर आमी खुर्साचें फेस्त करता तर 15 तारीखेर दुखी सैबणेचें फेस्त आमी आचरण करच्या ह्या वक्ता ही उतरां मुच्यान तुज्या जिवितांत कितें सांगूंक आशेतात प्रस्तुत मुच्यान तुज्या जिवितांत आज वसलेलीं तीं उतरां म्हाका आनी तुका कितें सांगूंक आशेतात पयल्यान पयलें आमी वाचलें तें पयलें वाक्य मोगाचें जेजूची आवय मोरी तिची भयण
क्लिओफसाची पतीण मोरी आनी मागदलाच्या मोरी खुर्सा बगलेन उबी आसली. हांगासर एक संगत हांवें थंय उडास दवरूंक जाय. आमच्या जिवितांत मस्त जाणां आसात. जाय पुरतीं जाणां आमकां फेसबूक, वॉट्सअप, शेजारा वा आमच्या दिसपडत्या जिवितांत जायतीं जाणां म्हजे सांगात आनी तुजे सांगात आसात. पूण आज म्हाकाच हांवें तुकाच तुवें एक सवाल विचारूंक जाय. आमच्या कश्टांच्या काळार कोण आमचे सांगाता उबी रावूंक तयार आसात. जेजूक खुर्सार मारता आसतना ताजे सांगाता रावूंक आशिल्ले व्यक्ती ह्यो 3 मोरयो आनीक एक सीस जुवांव. ताज्या जेजू सांगाता हजारो जण हारी हारीनी ताच्या फाटल्यान फायद्या खातीर येतलो लोक कोणी त्या जेजूक खुर्सार मारता आसतना थंयसर नातिल्ले मोगाच्यान आशिल्ले म्हळ्यार अबलच्या तेगा स्त्रियो आनी थंयसर आशिल्लो ताजो मोगाचो एक सीस. आज म्हाका तुका भोगतागी हांव या तूं कितलीं जाणां सांगाता रावूंक उबी रावूंक कश्टांच्या काळार उबी रावूंक हांव आनी तूं तयार आसा. खुर्साक पळयता आसतना लोकांक भेन दिसलें जावंक पुरो सगळें येवंक आनी त्या खातीर जिवाच्या भियान सक्कडी धांवलीं जावंक पुरो. आज प्रस्तुत हांव आनी तूं जियेत आसतना विविध मूलभूतवादी खुरीस पळयल्ल्या कुडले म्हाका आनी तुका दुगदूंक मुखार येतात. ह्या वेळार हांव आनी तूं खुर्साक पळोवन धांवच्या रितीर आसावंगी ह्या खुर्साक घेवन रावूंक तयार आसचें आसलें धैर्य म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा गे म्हणलें एक घडी बरो हांवें तुवें चिंचो वेळ जावन आसा. तेच प्रमाणे ह्या थेगा मोरयो आनीक एक सीस रावल्ल्या बरें हांव आनी तुवें ह्या जेजूक साथ सावन ते खुरीस घेवन घट्ट धैर्यार मुखल्या दिसांनी रावूंक म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं धैर्य आसा गे म्हणलें हांवें तुवें हो चिंचो वेळ जावन आसा मोगाच्यान. आनी त्या खातीर येस वखदां हांव तो उडास दवरया. आमच्या सांगाता खावंक जेवंक गम्मतां मारूंक जायतो लोक आसा. फाल्यां आमकां कश्ट येताना आमच्या संगी रावचें तसलीं कितलीं व्यक्ती आसात म्हणून आज म्हणी हांवें तुवें चिंचो वेळ हो. कित्याक आज काल हांव तो पळयता हांव सगळें माया आमी म्हळ्यार एका तराचें वातावरण ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ कोणा फाटल्यान कोण सगळ्यांक फॉलोवर्स आनी कोणाक लायक्स डिसलायक्स दिवनूच आसा आमी. पूण आमकां कश्ट येताना कितलीं जाणां आमचे सांगाता हांव आसा तुजे सांगाता म्हणचे येयलीं आसात म्हणून जर तर हांव तूं चिंतिना जाल्यार मुखले आमकांय तशेंत आमकां कुर्सायतना दुसऱ्यांनी आमचे सांगाता कोणी आसचे नात. हांगासर हांवें तुवें पळयलें जाल्यार जेजू एक चिंताप हांगा आमी गरजेचें. जेजू कितें करता पळया आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें
स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत सिसाक तो म्हणालो ही तुजी आवय. आता हांगासर एक विशय आसा. जेजूको त्या खुर्सार आसता आसतना जुदास असो उडास पयले एज आसलो. कित्याक म्हळ्यार ताका हायेस्ट विकृत केल्लो. सगळें ताका ताज्या सांगाता रावून ह्या पयशांचे पोते दिवन तो व्यक्ती ताका विकृत कर. त्या खातीर तो थंयसर खुर्सार आसता आसतना सामान्य मनीस जावन असल्या हांवान येतून जाल्यार कितें करता म्हळ्यार कोण आमच्या सांगाता ना तांच्या विशयंत हांव तूं कंत करता आशिल्लें. हांव ताणें म्हाका तशें केलें, हाणें म्हाका तशें केलें, हाणें म्हाका त्या दीस मोस केलो, हांवें ताका इतलें केलें, ताणें म्हाका सोडून घालो, थंय कशें जावचें, ताका हांव सोडना म्हणून आमी सांगता आशिल्लें हांव. पूण जेजू हांगासर पळया कितें ना ताजे विशयंत कंत करिना. बगार कितें आसा ताजे विशयंत जेजू गमान दिता. आज हांवें तुवें उडास दवरूं जाय. जिवितांत जायते हांवें तुवें वगडोवन घेतलां, जायत्यो संगती आमी वगडावन घेतल्यात. पूण थोडी म्हणी आमच्या सांगात आसात. जावं पुरो आमचो घोव, जावं पुरो आमची बायल, जावं पुरो आमची भुरगीं, जावं पुरो आमचो इश्ट, जावं पुरो आमकां कोणगेक आमच्या सांगाता कामाक आसलो तो व्यक्ती आमच्या सांगात आसा. आज त्या व्यक्ती कुशीन हांवें तुवें गमान दिवची गरज आसा. आमच्या सांगाता रावुल्ल्यांक मुस्तुबोटी आमी तांच्या कुशीन गमानच दिना. आमचें गमान खंयचें आमचें तावन होगडावन घेतलां. जावं पुरो ती भलायकी, जावं पुरो आमचे पयशे, जावं पुरो आमचें स्थानमान, जावं पुरो आमचें तें आसचें व्यक्ती, ताणें म्हाका सोडून गेलें, हाणें गेलें, तें गेलें, त्याच विशयन हांवें तुवें कंत करची. आज हांवें तुवें एक लिसांव शिकोवंक आसा आनी थंय जावन आसा जें कितें म्हजें ओट्टो आसा तांतूं हांव संतोश पावतां. जें कितें म्हजें सांगाता आसा तांतूं हांव संतोश पावतां. आनी जें कितें म्हजें सांगाता आसच्यांत हांव एकामेकाक एनकरेज करूंक, ताका उत्तेजन दिवंक, तांकां सपोर्ट करूंक पळोवची दिश्ट म्हाका तुका गरज आसा. मुस्तुबोटी हांव पळयता म्हज्या ऑफिसाक मस्त जाणां येतात. खंयचें ना ताजे विशयन भारी एक टेंशन. पोरी एकल्याक हांवें सांगलें म्हाका थंय जालें हें जालें 100 सांगते ताणें सांगल्यो. खंडीत जावन ताज्या जिवितांत मुस्त ताणें होगडावन घेतिल्लें. तरी पूण हांवें ताका सांगलें संतोश पाव, तुजे सांगाता तुमी घोव बायलां मोगान आसात. थंय एक वर्तें देणें. तरी तुमी दोगांय बसून हांगा थंय गेलें हें गेलें सगळें तेंत टेंशन करनासा. तुमकां आतां 55 वर्सां प्राय जालें. एकल्याक 52 जालीं, एकल्याक 55 वर्सां जालीं. हांवें सांगलें कितलेशा जाणांक सांगातपणाचें घोव बायलांनी जिवोवचें देणें ना, पूण तुमकां तें देणें आसा. तुमी ಸಂತೋಷ ಒಳಗೆ ಅದು ಸರಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದರೆ ಎಂತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾणे ताज्या भावान इली आस्त आची इल्ली खाण गेल्या मुळे तेंत ताका टेंशन. म्हाका एकदां रातीक न्हीद पडना, तें जायना हें जायना पुरो सुरू जालें. आज देव म्हाका तुका उलो दिता मोगाचें न्हू. जें कितें आमचे लागीं आसा ताका आमी केंद्रीकृत करना. तांतूं संतोश पावचे विशयंत हांवें तुवें चिंतूंक जाय. एक मेट मुखार वचून जेजू हांगासर सांगता आपणाच्या खुर्सा मुळार आशिल्ल्या त्या आवयक म्हणटा हांगासर आसा तुजो पूत, हांगासर आसा जुवांव आनी मुखार तिचे सांगाता आसूंक जाय. मोगाच्या सिसाक म्हळें आपल्या आवय लागीं म्हळें स्त्रिये पळय हो तुजो पूत आनी ताका म्हणटा आवय. हांगासर आनी एक चिंता हांवें तुवें उडास दवरूं जाय. जिवितांत मस्त कश्ट आसतना आमचें आणकी कोणार कश्ट आसात. जेजूक 11च्या घडयेक कश्ट व्हडले जावन आसतनाय तो पळयता आपली आवय आनी मुखार कोणा लागीं वेताली तिजे कश्ट तो पळयता आनी म्हणटा त्या शिसाक म्हणटा पळय हांगा तुजी आवय आसा. आमी कश्ट आसा मोगाचें न्हू. हर एकली हांगासर आशिल्लीं जो कोण माध्यमार पळोवन आसात सगळें आमी एकान एका तराच्या कश्टार आसा.
पूण आमचे दिश्ट आमच्या कश्टांचेर मात्र आसा की ह्या आनीकल्याचेर बिरमोदकायचे दिश्ट आमचेर आसा की म्हणलें सवाल आमचे ते आसा की म्हणलें सवाल. आज हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय म्हजी आनी तुजी दिश्ट खंयच्याय कश्टांत आसल्यार आनीक कश्ट जाल्या व्यक्ती थंय आमची दिश्ट आमी वळोवंक जाय. जर तर आमची दिश्ट आमचेर मात्र आमच्या कश्टांचेर आसा आमी खंडिती आमी समाधानाचें जिवन जिवंक शकना. जर तर आमी कश्टार आसल्यार म्हणना आनीकल्याच्या कश्टाक आमी स्पंदन करता थवळ खंडीत जावन सर्वेस्परा देवाचें आशिर्वाद म्हजेर आनी तुजेर येवंक शकतलें. हांगासर आजची अनेक विशय जावन आसा. खुर्सा मुळाक कोण पुरा आशिल्लें हर एकलें आशिर्वाद जातात. खुर्साच्या मुळाक कोण पुरा आशिल्लें हर एकलें आशिर्वाद मेळटा. तें जावन आसा आनी एक सत. आज आमकां खुर्साच्या मुळाक त्या पवित्र खुर्सा सांगाता वेळ करसूंक आमकां टायम ना. आमी सगळीं बिजी मनीस. आमकां सगळ्यांक काम आसा, आमकां सगळ्यांक फंक्शनां आसात, आमकां सगळ्यांक विविध तरेच्यो संगती आसात. पूण एक सत जावन आसा इतल्या कश्टाच्या वेळार ह्या हांगा कोण आशिल्लीं ह्या 4 व्यक्तींक देव खंयच्या रुपार आशिर्वाद करता पळया. मोरयेक सांगलें तिका आदार जावन ताज्या मोगाच्या शिसाक सांगलें आनी तूं पळय ताळा मोरी त्या खुर्सा मुळाक आशिल्ली तिका एक आदार लाभलो. जुवांक तिची आपणाची आवय त्या जुवांक दिता आनी म्हणटा ही मुखार तुजी आवय कितल्या पवित्र आत्म्यान भरलेली ती मोरी ती ताका आवय जावन लाभता ताकाय गिफ्ट मेळटा. आनी मागीर उरलीं दोगां आनी ती जावन आसात क्लिओफसाचे पतीन मोरी आनी मागदलाची मोरी. जर तर तुमी माथेवाच्या 28ने अध्याय पळयलो जाल्यार पयल्या 9व्या वाक्यान पळयलें जाल्यार जेजू पयलें दिश्टेक पडचें हांकां दोगांक आनी म्हणटा समाधान तुमकां म्हणटा. तर हांव आनी तूं खुर्साचें फेस्त आचरण करच्या ह्या संदर्भीन खुर्साक आमी कितलें म्हत्व दिता, खुर्साक आमी कितलें सांगतपण घेता आनी तो खुरीस वयलो आसो तो जेजू म्हाका आनी तुका केदींकच सोडून घालचो ना म्हणलें दृढ बरवसो तुमकां आसोंक जाय मोगाच्यानो. मुखलें उतार आमी पळयत आसतना ह्या पवित्र पुस्तकांत थंयसर म्हाका भोगलें एक साम्यता थंयसर एक आसा आनी थंय जावन आसा जेजू आपणाक थान लागल्या म्हणटा आनी मनीस थंयसर आशिल्ले आंबोट शिरको ताका दितात. पळयत पुस्तक म्हणटा थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदन आशिल्लें ताणें एका दर्या आळमें त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एका इस्सोपाच्या बुडयेन लावन ताच्या वोंटाक धरलें. मनीस कितलो क्रूर जालो पळया, मनीस कितलो क्रूर जालो पळया. सर्गा संवसाराचो धनी जावन आसचो ते देवाक हो मनीस ठाण लागल्या म्हणटा आसतना आंबोट शिरको ताच्या तोंडाक दिता आनी तो खंयचो दीस गी म्हणलें विशेश. हांव आनी तूं जाणाव तो दीस जावन आसा शुक्राराचो दीस. शुक्राराचो दीस तो आमी जर तर आमच्या उत्पत्ती ग्रंथ पळयलें जाल्यार मनशाक रचलेलें खंयच्या दिसा 6व्या दिसा मनशाक रचलेलें. 7व्या दिसा सोम्या जेजून कितें केलें विशय घेतलो. हांगासर आमी वांजेलांत पळयलें जाल्यार हांगासर पवित्र पुस्तक म्हणटा जुवांच्या 12व्या अध्यायांत पयलें वाक्य अशें म्हणटा पास्क परबेक 6 दीस आसतना जेजू बेतानियाक आयलो.
पास्क परबेक 100 दीस आसतना जेजू बेथानियाक आयलो आनी मुखार ह्या अध्यायान म्हणटा दुसऱ्या दिसा जेरुसलेमाक गेलो म्हळ्यार सोमारा. तशेंच सांजोवच्या 19 अध्यायान 31 वाक्य म्हणटा तो पास्क जेजू मोरचो तो दीस पास्काचो आदलो दीस दुसरो दीस साबत आनी दबाजीक परबेचो दीस. साबतच्या दिसा कुडी खुर्साक उराना जावच्याक ताचे पांय मोडूंक आनी ताची मोडी त्याच दिसा कान उरूंक सुदैवानी पिलाता लागीं मागले. म्हळ्यार दुसरो दीस शेनवार साबताचो दीस आनीक आदलो पास्क तांकां तांचे पासोवर तांचे फेस्त आदलो दीस शुक्रार. हांगासर आमी पळयता पास्क परबेक 100 दीस आसतना जेजू बेथानियाक आयलो. आतां जेजून हो संवसार रचलो 100 दिसांनी. इल्ले दिसा देव संवसार रचता आसतना तो उजवाडतो रचता आनी उजवाड हो काळोखाक सपरेट करता. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार जेजू जेरुसलेमाक भितर वता आसतना लोकांक उजवाड फांकलो इतलो की लोक थाळ्यो हाडन ताका गाडवार वेच्या जेजूक ताका होसान्ना दाविदाच्या पुता म्हणून व्हडल्या मेरावणेगेर ताका व्हरतात. सगळें थंयसर एक उजवाड देखलो. उपरांत दिसा घडिता एक परा एक घडलें. निमाण्या ब्रेस्तारा जेवण जालें. शुक्रारा तो मनशाक रचलेलो दीस आमी पळयता ह्या उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या अध्यायांत 27 वाक्यान पळयलें जाल्यार देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. बुरा सांगता तुमकां बुरा गुत्त सांगाचें म्हणून ना. ताजे उपरांत ताका वाडा आनी साडा पृथ्वी बरा म्हूण आशिर्वाद केलें आनी ताका सर जिन्साच्या मांस मसलेचेर सगळ्यांचेर अधिकार दिलो. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा ताका हें बरें दिसलें. सांज जाली सकाळ येयली हो 6वो दीस. शुक्रार तो 6वो दीस. आनी ह्या दिसा मनशाक रचलेलो आनी ह्या मनशा रचलेलो मनीस ताका अधिकार दिलो. ताका सगळें दिलें त्या 6व्या दिसा. आनी ह्या दिसा जेजू थान लागली म्हणटा आसतना बेथानियाक येतना 100 दीस आसले आनी ह्या 6व्या दिसा थान लागली म्हणटा आसतना हो मनीस ताका आंबोट शिरको दिवन आसा. आज आमकां आमी विचारण करीत मुस्तुबुटीं आमकां उपकार केल्ल्या मनशांक आमी अनुपकार करनासावंगी. उपकार एकानी एका रितीचो आमकां 6 जाणां व्यक्तीन जावन मेळ्ळा. असल्या व्यक्तींक आमी कितले बोटी अनुपकार केला, कितले बोटी तांकां अन्याय अनेत केला म्हणलें गे. हें हांवें तुवें पाथाक आमी रडसो दीस जावन आसा मोगाच्या न्हू. त्याच प्रमाणे पळयत पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथांत 2रो अध्याय म्हणटा आपलें काम संपयता 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो आनी देवान 7व्या दिसा आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो, विशेव घेतलो. जेजू शुक्रारा संपदले म्हणटा नेक्स्ट डे म्हणजे त्या थंयसर मातयेक ताका पळयतात आनी थंयसर पृथ्वेच्या बुन्यादीचेर त्या पृथ्वेचेर ते फोंडान ताका दवरतात. पवित्र पुस्तक म्हणटा थंयसर स्वामी जेजू विशेव घेवन आसलो. पुनर्जीवन जावचें आयतारा शेनवारा थंयसर स्वामी जेजू विशेव घेवन आसलो. तर जें कितें पोरण्या सोल्ल्यांत थोडी गणितां आसात नव्या सोल्ल्याक येता आसतना त्याच प्रमाणे एका रितीचे होंदाणिके हांव तो पळयता. आनी हांगासर जेजू म्हणटा संपदलें म्हणटा आसतना उडास दवरूंक जाय. जेजूक आपलें मिसांव आसलें आनी हें मिसांवाक
ताजें पूर्ण जालें म्हणून तो संतोशान ताजें देवा बापा लागीं म्हणटा म्हजें मिसांव संपदलें. आनी ताजें मिसांवाक तो कितें म्हणटा जुवांच्या 4थ्या अध्यायान थंयसर म्हणटा जेजून तांकां सांगलें म्हाका धाडिल्ल्याची खुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. आनी आमी जाणाव इसाया प्रभुच्या 61 अध्यायांत पयल्या हांव 3ऱ्या वाक्यांत 6 लोकांच्या 4थ्या अध्यायांत 18व्या वाक्यांत स्वामी जेजू म्हणटा देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक बंदीन आसल्यांक सुटका दिवंक आनी कुड्ड्यांक दीश दिवंक आनी पुरा सांगता तुमकां जाणांत. आनी असलें मिसांव जेजू जाणा आसलो आनी ताचें थान आनी बूक तें मिसांव कंप्लीट करचे खातीर ताणें तें दवरलो आनी तें सगळें ताचें मिसांव संपतच आखरेक तो म्हणालो संपदलें म्हणून आखरेक ताणें स्वास सोडलो. तर ह्या कोर्साक मान दिवच्या हांवें आनी तुवें उडास दवरूंक जाय. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत उद्देश कसलो, म्हाका आनी तुका जिविताचो उद्देश कसलो. केवल मन जाते बरें, केवल सकाळीं हांव संजे मेसर खावन जेवन न्हिदचें मात्र हांवें तुवें उद्देश घे. गळटा आमी म्हणून आनी गळचे उद्देश ते पयशे जमोवन त्या पयशांत हांव परतान खावचें जेवचें न्हिदचें आमच्या कुटुंबाक पोसचें आनी 4 जाणांक पोसचें तितल्यार मुक्त जालें गे. या म्हाका आनी तुका खंयचो म्हूण एक जिवितांत उद्देश आसा गे. आनी ह्या उद्देशा खातीर हांव आनी तूं हर एक दीस वावर कर आसा हांव गे. म्हणलें सवाल ह्या कुर्साच्या फेस्त आचरण करता आसतना हांवें तुवें चिंतूंक जाय, मोगाचें न्हू चिंतूंक जाय. आनी स्वामी जेजू म्हणटा म्हजे कुर्साचें फेस्त आचरण करच्या हर एका व्यक्तीक तो सांगता हांवें कशें म्हजें मिसांव हांवें संपयलें आनी संपदलें म्हळें. तस प्रमाणें म्हजो पाटलाव दवरून आसा तुमकां हर एकल्यांक हांवें मिसांव दिलां. आनी तें मिसांव कितें म्हणून वांजेलांत हांवें सांगलां. आनी ती मिसांव जारी करूंक तुमचीं मेटां काडून आसात गे. तुमची पावलां त्या मिसांवाक मुंदोरसून आसात गे. ह्या केवल ह्या संवसारीक खाण जेवणां खावन आमी दादोशी जावन आसात गे. जर तर स्वाम्यान जेजून म्हाका आनी तुका दिल्लें तें मिसांव वसा सगळ्या संवसाराच्या प्रजांक म्हजें सीस करा, तांकां बरें करा, तांकां आशिर्वाद करा, तांकां गूण करा, तांकां सुटका दिया असलें मिसांव मोगाचें न्हू. मातेवाच्या 22 अध्यायान आमी पळयता, 6 मार्काच्या 16व्या अध्यायान 17 आनी 18 वाक्यान आमी पळयता जेजून आमकां दिलें मिसांव. जर तर हांव आनी तूं त्या कुशीन सोलोन ना तर आज म्हाका तुका थंयच पळयत पुस्तक सांगता हो कुर्साचें फेस्त आचरण करता आसतना तुज्या जिविताचो उद्देश जारी करूंक वावर करूंक त्या विशीं चिंतूंक प्रारंभ कर. आनी त्या दाडा तुज्या जिवितांत सफळ जातलोय. कशें मोरयेक थंयसर आशिल्ल्या मोरयेक जुवांक आनी कोण पुरो आशिल्ले हर एकल्याक हांवें आशिर्वाद केलें गे. त्याच प्रमाणें कुर्साचें फेस्त करतल्या कुर्सा मुळी रावतल्या हर एका व्यक्तीक जेजू आशिर्वाद करतलो. कुटाम आशिर्वाद जातालें, संतत आशिर्वाद जातले. जेजू म्हणटा म्हजें आशिर्वाद तुमचे सवें आसा. तरी पूण त्या कुर्साचें फेस्त आचरण करता आसतना कुर्साक मान दिता आसतना कुर्सार हांवें सांगलें उतरां बरें तुज्या जिविताचो शेवट पावोवंक तुवें वावर करूंक जाय म्हणून जेजू म्हाका तुका उलो दिता. तसो जिविताचो ध्येय म्हजो आनी तुजो जावं दी. मुखल्या दिसांनी आमी तो वावर करूंक आमी पेसाडया. आमचेर सर्वेस्पराचें आशिर्वाद हर एकल्याचेर तुमचेर कुर्साचें आशिर्वाद हर एकल्याचेर तुमचेर वळोवन दी. दुखी सैबीण तुमकां हर एकल्या बसत मागोवन आशिर्वादीत करून दी म्हणून मागता. आमीन. Let us surrender everything that we are. Right now, may the power of God may come upon us. Let us come unto the feet of the Lord. As we are before the blessed sacrament, let us remember the day that Jesus was upon the cross. Let us bring to our mind a visual that we too are standing before the cross, just like we are kneeling and praying before the blessed sacrament. May the grace which flows from the cross flow through the blessed sacrament into our lives.
may we too experience divine miracles in our lives. Lord Jesus, we pray that the same grace which flows through your cross, the same grace, let it flow through the Blessed Sacrament. As we are coming forward closer to you, we pray that your heavenly blessings may fall upon us. Right now, let each one of our lives be transformed, purified, and set free. Lord Jesus, right now, I am making a special prayer on behalf of all the people who are gathered here. Like how Mary saw a living vision of you and interacted with you. Right now, as we go back today and at this moment, we pray that you may have an encounter with us, that our life may be a life filled with the encounter with the Lord. Jesus, we pray as how your disciple John accepted Mary in his life, Lord, and she was a mother figure in his life. Let every hurdle, let every barrier in our lives, may it be removed through the intercession of Mother Mary. Lord, we also surrender our lives. How, being at the foot of the cross, John did not suffer the cruelsome death of the cross. Lord, we are under your protection. You have said that you have become poor so that we may be rich. Lord, let in every aspect of our life, may the abundance and the glory of the Lord be shown. Let in every aspect of our being, may Christ be glorified. May Christ in fullness be brought forth in our lives. Father, you have said, whatever we pray through the name of Jesus, you will grant. Right now, as we raise our hands and surrender to your name, that we pray everything in our life may it be transformed. A supernatural grace and supernatural power of God may enter our lives. Let the grace which flows through the sacrament completely transform our community, completely transform our leaders, completely transform all the people in the Catholic Church. Right now, the power of the Holy Spirit may flow in every person's life and grace may come upon our life. Right now, a supernatural deliverance, supernatural set free may come. Hallelujah, 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 hallelujah. Harababa baba shara galgara baba baba shiri dine. Haraba shala galgara baba baba shiri dine la 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 shira na na na. Haraba shiri dine na 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 baba baba shiri dine na 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 baba shiri dine. Rai shiri la 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 la. Hallelujah, baba baba shiri dine na. Haraba shiri dine na 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 la dine shara dine. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಜೊತೆಯಿರು ಈ ಫಲ ನದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ
ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೇ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 Jesus, as we are here before the Blessed Sacrament, transform us, transfigure us in the likeness of you. Let Christ be in our mind, let Christ be in our heart, let Christ be in every part of our being. Whenever our neighbor sees us, let the reflection of Christ be seen. Lord Jesus, we pray right now, let the fragrance of your glory shine forth in our lives, in our business, in our families, in our relationships, in everything that we are doing. Let us be Christ-minded, being renewed of the mind and spirit. Lord, we pray right now a new energy may enter our lives. Lord, we prophetically pray, let a new energy, let new wisdom, new understanding, new openings enter our lives, that everywhere that we are being, let us be lifted up and our strength be renewed like that of the eagle. Lord, we pray as Elijah prayed that the circumstances changed and it rained. Lord, we pray and we are persistently praying that our circumstances right now may be changed and transformed. Lord, we pray in the abundance of God, let every circumstances right now as we are lifting it up unto your feet, unto the foot of the cross, through the intercession of Mother Mary, let supernatural things happen in our life, supernatural miracles, let supernatural gifts come to our lives. In the mighty name of Jesus, we pray to the Father. Hallelujah. Harababala shiridina nana baba baba shiridina nana shalagala baba baba. Araba shiridina nana baba shiridina nana mashalagala baba shiridina. Araba shalagala baba shiridina nana baba shiridina. मोगाच्यानो सोमियाचो आशिर्वाद आमी सोडूंक वेता. सोमिया मुखार आसा. परत एक घडी भर आमची सर मागणी ते सवां सुमयेच्या पांयां तळ आमी समर्पण करुया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. मोगाच्यानो आमचे कुटुंबांतल्या हर एका सान्यांक परत एकटी सुमयेच्या पांयां तळ आमी हाडया. ल्हान भुरग्यांक, युवा जनांक, काजारी जोड्यांक, मलगडींक, प्रायवंतां, पिडेस्त बावंड आमच्या कुटुंबांत आसलीं हर एकल्याकी सुमयाच्या पांयां तळ्या तांचे खातीर मागया. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत आसल्या आमच्या आवयां खातीर आमच्या आवयांचो आमी विशेष तरान उडास करया. सुमयाच्या पांयां तळ्या तांकां समर्पण करया. बरी भलायकी बरेपण सुमयान तांकां दिवचे खातीर, जतन करचे खातीर तांचे खातीर एक घडी भर परत मागया.
आमच्या देश खातीर आमच्या गवळी बापां खातीर सर याजकां खातीर धर्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया बावर्ती लोकां खातीर आमी मागया मोगाचें नांव प्रत्येक जावन 2008 इसवेंत कुर्साचेर धाड जाल्ल्या वेळार कश्टाल्ल्या आनी आमकां खूब मोग केल्ल्या हर एकल्या खातीर आमी मागया सबाज जन आमचे तरणाटे कश्टाल्ले जैलाक गेल्ले सबाज तरेचे कश्टां वळोवक जाल्ले ह्या सर्वां खातीर तांचो भावार्थ तांणी दाखयल्लो त्या दिसांनी तांची पातयेंनी तांणी थीर केल्ली सोम्या जेजूचेर आनी जेजू खातीर कश्टाल्ले ह्या सकड आमच्या युवा जनांचो भाव भयणीचो आमी उडास काडया तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर आज आमी परत मागया आमकां खूब मोग केल्ल्या विविध मनशां खातीर आज आमी विशेश तरान मागया सोम्याची दया काकूत तांच्या कुटुंबान तांच्या जिवितान वालच्या खातीर आमी मागया आमकांच सोम्याच्या पांयांतळ समर्पण करुया आमचे सुख दूख आमचे कश्ट आनवारां आमचे पिडा शिडा आमच्या काळजाचे सांगूंक सकानातले ते अत्रेक आमच्या काळजान कितें आमी जागोवन दवरलां त्यो संगती सोम्याच्या पांयांतळा परत सांगया आमचे दूख सोम्या लागीं वांटून घेवया आनी सोम्याचे आशिर्वाद जोडूंक आमकांच आमी आयती करुया Sacramenta sustannaman koruya purvina tyarupa botla novyoriti agarya sabonvecha uskutmisya bavartache moltipya जसे बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यात हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासामी नावार्ता आमेन प्रार्थुया येसुमिया जेजो क्रिस्त या विजयी सक्रमेंताका तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवण्याचो बल सदांच आमचेर आमी बगीत स्वर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तराक आमी मान करूं आमकां दयन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन